कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा मंडे, सोमार आयज. आनीक आतां न्ही दनपार जावपाक येयली. आय थिंक 12 11:30 जाली. आनी आयज एक बरी गोश्ट म्हणल्यार पावस आसा पळय तो स्टार्ट जाल्लो आहा. इतलो बरो दिसता भायर पळोवन. हांव आनी उजवळच्यान परत परत येवन भायर बसता. हा बरें दिसता पळोवपाक अशें म्हणून. खूब दिसान खूब तेंपान इतलो वेट करून करून पावस पडला न्ही, तेका लागून. सो एक्चुली आयज 22 तारीख आनी आयज आनी फाल्यां 2 दीस आसा पळय न्हू पावस खूब पडटलो असो म्हणून अलर्ट दिल्लो. येल्लो आय थिंक येल्लो झोन जो आसा पळय तो डिक्लेअर केल्लो. बट अशें जेन्ना केन्ना जाता पळय तेन्ना मोस्टली न्हू असं म्हणटा पळय की भरपूर पावस पडटलो जावं वारो येतलो अशें म्हणटा तेन्ना चडशें आसना. बट हे खेपे अशें होप केल्लो की ना बाबा पडल्यार पुरो पावस पडल्यार पुरो अशें म्हणून. कित्याक की उदकाचो बी मागीर खूब प्रॉब्लम जाता न्ही. लोकांची शेतां भाटां सगळें आसा न्ही, भाजी रोयता लोक, कितें कितें करता. आनी फायनली पावस जो आसा पळय तो पडला, स्टार्ट जालो. आयजूच न्ही, कालच्यान पावस स्टार्ट जाता. तुमी कालचो म्हजो व्हिडिओ जर पळयलो न्ही जाल्यार काल आमकां त्या सायडीच्यान नॉर्था मातसो मदीं मदीं पावस लागलो. मागीर येता आसतना पावस आशिल्लो पडलो. पण राती सावन भरपूर पावस पडला. राती आमी घरा कडेन पावोन बीन मागीर 9 8:30 9 सुमार जो पावस स्टार्ट जाल्लो पळय तो कंटिन्यू असो पडत आसा म्हणल्यार जाता तुमी. अशें पडटा असो भरपूर वारो जावं मोठ्ठो पावस पडटा असो ना, पडटा असो मदीं मदीं मोठ्ठो येता पावस, मदीं मागीर बारीक जाता आनी असो करून पडटा. बट कंटिन्यू जो आसा पळय तो पडटा. आतां तरी मातसो उजवाड बी जाला. उदळ न्ही सकाळच्यान असो उदळ म्हळ्यार सकाळच्यान सामको भरपूर काळोख असो आशिल्लो. काळोख करून पावस सामको. सो पडटा कसोय जावं पड रे बाबा एकदां तो अशें जालां सद्या कंडिशन जें आसा तें. आनी दनपार जावपाक येयली. आमचे युजल कामां जी आसा पळय ती चालू आसा. बाय न्हिदला सो तेजो म्हणल्यार थोडीशीं कामां करून घेवया अशें म्हणून. आयज सोमार वेज आयज. सो शिवराक जें आसा पळय तें रांदपाचें चालू आसा. दाखयता तुमकां भितर कितें कितें चालू आसा तें. तेच्या पयलीं एकदां आमच्या हांगासर जो पावस पडटा तेजें तुमी बी दर्शन घेयात. सगळ्याक पडटा आसतलो, पडपाकूय बी जाय, बट आमच्या हांगासर पडटा तो बी दाखयता तुमकां. सो हो पळयात पावस जो आसा पळय न्हू तो काळोख करून आसा. हेवटेन तेवटेन मातसो लायट असो वारो येता. चड असो वारो बिरो ना. जसं सांगलें पळय भरपूर वारो घेवन पावस येतलो अशें म्हणून तशें ना, वारो बीन ना. लायट असो पावस पडटा. बारीक बारीक पावस चालूच आसा पण मोठ्ठो पडटा मदीं. मागीर मदीं असो करून बारीक जाता पण थांबना, कंटिन्यू पडत आसा. सो आयज वताचें बी कांय हें ना, होप ना असो वत बी तितलें म्हणून. सो कपडे स्टँड तुमकां खाली दिसता आसतलो कित्याक ह्या दिसा कपडे सुकताले न्ही. बट आमी स्टँडारूच घालताले, वयर चड अशी घालनाशिल्लें. आतां मशीन लायलां, बायेचे कपडे धुल्ले आसा आनी आमचें मशीन लायलां तें धुवपाक जाय. आनी आमी पावसाची तयारी केली. प्लास्टीक जें आसा पळय न्हू तें बांदून घेतलें. पावसाक आमकां हेंच काम. हें अशें करून प्लास्टीक जें आसा पळय न्हू तें बांदपाक पडटा. कित्याक की हांगासर न्ही स्लॅपा वयलें उदक जें आसा पळय तें स्टॅरकेसीचेर पडटा अशें करून. आनी उसळून बी सगळें अशें करून भितर येता. हें पळयात हांगासर व्हांवोन अशें करून हांगा पावलें. माती काडल्या म्हणून. सो तेका लागून ह्या दिसा हेका म्हणत आशिल्लें बांद रे म्हणून. सो आयज हेणें बांदलें सकाळचें. अशें करून बांदता आमी. सो तें जालें. पावस उदक मारता न्ही भितर तेका लागून कामां करची पडटा आसलीं बारीक बारीक. आनी हांगासर आयज जें आसा पळय न्हू हें बंद केलां विंडो, की गाडयेर उदक पडटा आनी उसळटा अशें म्हणून भितर. एक्चुली पोरूं बीन आमी अशें प्लास्टीक लायिल्लें हांगासर विंडोच्या भितरल्यान. बट अंदू कांय तें करूना. अशें करून वयलें उदक जें आसा पळय पावय पडटा गाडयेचेर आनी उसळून भितर पडटा तेका लागून. सो बारीक बारीक कामां आसा करपाची भितर. बाय उठचे पयलीं थोडीशीं कामां करया म्हटलें. दाखयता तुमकां भितर कितें चल्लां तें. तेजे पयलीं पळोवन घेयात भितर कितलो काळोख जाता. लायट ना आमकां आनी उजळ केल्ली लायट. सो हें पळयात काळोख कसो आसा भितर. मोबायलाचेर तरी उजवाड दिसता पण बरो काळोख आसा भितर. सो बाय उठचे पयलीं म्हटलें बेगीन जें आसा पळय रांदून घेवया अशें म्हणून. तर हांगासर हांवें कांदो घातला तळसुपाक. सोय भाजून घेवपाक जाय. सोय कातल्या. म्हटलें पयलीं सोय भाजून घेतली अशें म्हणून हांवें वाटलें की मोकळें जालें न्ही. आनी आयज हांगासर हांवें बिटाचें उदक शिजयलां कित्याक तें सांगता. आनी नेक्स्ट न्ही हांगासर हांवें कुकर लायिल्लो. चणे घातलेले फुगपाक. सो कुकर लायिल्लो.
तो न्ही सिटी येवपाच्या टायमार हांवें बंद केलो सारको, कित्याक की बाय जे सगळें न्हिदलेलें आसा उठूना. लायला हांवें बाय उठ्ठलें तेदो म्हटल्यार अशें म्हणून, बट सिटी येवपाच्या टायमार म्हणल्यार बाय उठलेंच ना. सो तसोच बंद केलो. मागीर ते उठले जाल्यार बेश्टे मागीर हें करतलें न्हीद कंप्लीट जावना जाल्यार अशें म्हणून. तेजे पयलीं म्हटल्यार बाकीचें सगळें करया. येतात हांगासर एप्पल अर्द भाजी केल्या. आयज कॅबेजाची भाजी केल्या. हांवें कॅबेज हाडलेलो आशिल्लो सो थोडोसो दवरला आनी चड असो हेजो भाजी केल्या. आनी कांय ना, करपाक जाय आतां बाकीचें सगळें. आनी बिटाचें उदक कित्याक शिजयलां जाणा, बायेक बिटाचें उदक जें न्हू हांव ट्राय करतालें बट तें घेयना म्हणून. सो म्हाका न्ही म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान कमेंट करून सांगलो की तूं न्ही ताका अशें करून वेस्ट जाल्यार जावं करीत राव आनी दियत राव अशें म्हणून. एक 4-5 दीस अशें कंटिन्यू दियत राव, रिजेक्ट करतलें मागीर तेज्या मुखार 7व्या दिसा 8व्या दिसा जें आसा पळय तें घेवपाक लागतलें अशें म्हणून. कित्याक की बिटाचें उदक खूब हेल्दी आनी भुरग्यांक खूब गरजेचें अशें म्हणून. हांव अशें म्हणटालें बिटाचें उदक न्ही व्हडलेशें कित्याक भाजी बसून लायल्यार जाता अशें म्हणून. तें खायना भाजी बी, बट ती म्हाका म्हणपाक लागली की ना तूं बिटाचें उदक जें आसा पळय तें दी, भुरग्यांक दिवकूच जाय अशें म्हणून. सो आयज म्हटलें हांवें चल हो फूल वीक जो आसा पळय हांव करतलें. वेस्ट जाल्यार जावं, पिना जाल्यार नाका पिवूं, बट हांव ट्राय करतलें असो म्हणून हांवें शिजयलां. पळयता भायर घेता जाल्यार मागीर अशें हांव म्हणटा आतां सद्याक की चल एक वीक बरें अशें. 1-2 जर तें पिवना न्ही 1-2 दीस मागीर हांव डिमोटिवेट जाता आनी करपाचें बंद करता. सो तें शिजयलां हांवें, पळयता घेता जाल्यार. नाजाल्यार अशें एवरी अल्टरनेट डे बी हांव ताका ट्राय करतलें शिजोवन दिवपाचें. ओके, सो ताका लागून हांवें शिजयलां. आतां उठ्ठगीर पळयता दिता ताका पिता जाल्यार. गूड इवनिंग. दनपारां रांदलें बीन आनी मागीर जें आसा पळय तें तुमकां मेळ्ळेंच ना. गडबड जाली मागीर. तुमकां सांगलें न्ही बाय न्हिदला म्हणून. सो बाय न्हिदलेलें. सो अशें व्हडली कामां करतालें हांव मागीर उठलें बाय. हो शावर बी घेवन येता म्हटल्यार बाय उठलें आनी मागीर बायेक न्हाणयलें. कामां कर हें कर सगळें पयलीं तितूंकूच उरलें. आनी आयज म्हाका न्ही गडबड करून न्ही जेवण बी जें आसा पळय तें करपाक पडलें. एक्चुली हेजो असो वचपाचो कांय प्लॅन नाशिल्लो पयलीं. मागीर अकस्मात म्हाका म्हणपाक लागलो आपल्याक मातशें वचपाक जाय, काम आसा अशें म्हणून. सो मागीर हो जेवन बी वयतलो न्ही अशें म्हणून मागीर गडबडीन सगळें रांदलें, बायेक न्हाणयलें, हें केलें तें केलें. सगळें गडबडच जाली. आनी मागीर तितूंत भितर शूट बी जें आसा पळय तें कांय केलें तुमकां दाखयलेंच ना कितें रांदलां आनी कितें म्हणून बी मागीर. तर आतां न्ही 5:30 जाल्या सांजची. हो जस्ट आत्तां आयला. बाय न्हिदलेलें, बाय बी उठलें न्हिदलेलें आनी हो आयलो. आनी बाय उठलें म्हणटकीर आमकां दारां बी जीं आसता पळय तीं धांपपाक पडटा. तुमी तर पळयल्लें आसता म्हाज्या पयलींच्या विडियोन बी हांव केन्ना अशें दारां बिरां धांपनाशिल्लें. आतां धांपपाक पडटा कित्याक ते भायर वयता ना जाल्यार अशें म्हणून. आनी हो आयला. तर हो येता आसतना कितें घेवन आयला खावपाक आनी हांव च्या करतां. सो दाखयता तुमकां. च्यायेचो वावर जो आसा पळय तो चालू आसा. जस्ट हेकाच कॉल करतलें अशें म्हणून हांव भायर येयल्लें पळय जाल्यार गाडी दिश्टी पडली भायर. सो म्हटलें बरें जालें येयलो अशें म्हणून. बेगीन गेल्लो तो जेवन बी गडबडीन. सो भूक लागली, इल्लेशें जेवल्लो गडबडीन वचपाच्या. सो च्या कर म्हणपाक लागला. आतां च्या करता पळय. दूद आशिल्लें. सो दूद आसा हें आमकां पुरो दोगांक च्या करून घेता. आनी बाय बी उठला. आनी हो येता आसतना घेवन येयला आमकां रगडी खावपाक. हें न्ही म्हाका अशें करून आवडटा. अशें करून हें खोबरें घालता पळय कलरींग आनी तें खूब लायक कित्याक म्हणून खबर ना. सो एक्चुली ते ट्रायंगल शेपान येता आनी मातशें हार्ड अशें आसता पॅटीस टायप. तें न्ही बरें लागता. हें हो क्रीम रोल. सो हें तितलें ना, बट म्हाका ही वयली सय जी आसता पळय कलरींग ती खूब आवडटा. पयलीं सान कित्याक म्हणून खबर ना बट खूब आवडटा. आनी तेजे नंतर समोसा घेवन आयला. हे समोसा आसा. आतां चायेक समोसा जे आसा न्ही ते खाता. हें काडून फ्रिजान दवरिता आनी हें खावन घेता समोसा. आनी हें हांगासर शेव हाडला. कसलो शेव जाय हो? तिखट दिसता आनी ती भिकणां बरी. सो हो शेव हाडला. ताका आवडटा हें असलें कितें मातशें केन्ना खातलो. आतां हाडला न्ही एक दीस बी खातलो हेच्या दिसा फाल्यांच्या दिसा बी मागीर जालें मागीर नाका ताका. सो 3 समोसा हाडल्या. आपणाक दिसता भूक लागल्या म्हणटालो. सो च्या जी आसा पळय ती करून घेता हांव बेगीन आनी मागीर च्या पितात. दिता ताका. आसा बाय आसा भितर कितें करता. खेळटालें कितें घेवन आपल्या भशेन. खेळटा
देव नाका भितरच राव दार उघडलं नाही आहे आता आपण येतं माझ्या फाटल्यान हो आसा भितर हांव तेजे फुडें बसयलें आनी दार धापलें दार जर उगडें दवरलें न्ही रुमांतल्यान भायर येता मागीर सगळ्याक भोंवता हेवटेन तेवटेन हांगा येतलें आनी अशें करून ही डोरमॅट्स जी आसता पळय न्हू ही हांगासर कळ्ळें ती ही डोरमॅट्स जी आसता पळय ती घेता हांगा आनी बसता भायर दार उक्तें आसलें मेन भायर वयता फाटलें दार ओपन आसलें फाटल्यान वयता अशें कितें कितें करता हांव थंय आसा आनी म्हाजे कडेन बसून येयला हांव आतां ताका ओके सो चलो च्या करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां दुकान बढ़ाने के बाद क्या मैं आपको और पूरी कंपनी आपको क्लब हाउस में मिल सकता हूँ क्यों नहीं मैं आपको बुला कर दूंगा थैंक यू तब्बू सेठ जी इट्स ओके बाय बाय आता जस्ट निघलेले उठला टाइम जाय आयज लेट न्हिदलेलें 6:30 न्हिदता आयज 7:45 न्हिदलेलें जस्ट उठला सो तेगे न्हीद कंप्लीट जायना बॅगां घातलें आतां हांव उदेल्ली तेगे न्हीद डिस्टर्ब जाली उठलें मातशें तारक मेळटा चालू आसा उखल 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 नाल्यार रडटलें आनी जें पळय तुमकां हांवें सकाळीं हें दाखयल्लें पळय न्हू बिटाचें उदक सो तें उदक पळयात हांगासर आयज बीन सेम बीग नो फूड रिजेक्शन आयज बीन इतलेशें घालून दिलें ताका हांवें आनी उरलेलें हितून आशिल्लें हांवें जस्ट आतां वतयलां आनी हें पळयात हांगासर इतलें घालून दिलें एक सीप बी ताणें घेवना आसूं म्हटलें फाल्यां आतां हांव करचें ना परवां बी पळयता तेगेली न्हीद जालना कंप्लीट सारकी ताका लागून तें रडटा सो हो पळयात दनपारां केल्लो रोस मातसो दाट असो केल्लो गाजर बीट आनी बटाट घालून केल्लो ओके सो तो रोस आनी स्लायस ब्रेड आसा ऑप्शन आनी पराठा आसा सो जाका जें जाय पळय तें खावपाचें आनी हांव हें खातलें पराठा हेका स्लायस ब्रेड जाय सो ताका स्लायस ब्रेड दितलें ओके सो हांव बायक पयलीं पळोवन येता तें न्हीद जालना न्ही तें रडटा आतां म्हाजी केंस पळय हालत पळय कितें जालें ती केंसांची सो हांगासर म्हाजें चालू आसा भाजप करप सगळें गरम करता भाजप इन्सेंस रोज गरम करपाक दवरला हेका स्लायस ब्रेड दिलें गरम करून आनी हांव हांगासर पराठा जो आसा पळय तो म्हाका गरम करता आनी बाय न्हिदलें परत रडलें आनी न्हिदयतकीर न्हिदलें ताका न्हीद येताली तेजी न्हीद जी आसा पळय ती कंप्लीट जावना सो ताका न्हीद येताली सो तें न्हिदपाक हें करतालें न्हिदयलें ताका न्हिदलें तें तेजें जेवण जें आसा पळय न्हू हें पळय हांगासर तुमकां तोप दिसता बारकेलो हो तो तोप जो आसा पळय तें जेवण जें आसा पळय न्हू तें केलां हांवें ताका रेडी केलां सो बट तें आतां उठटलें हेची गॅरंटी ना पळयता एटलिस्ट एक अर्द वर म्हणल्यार 9:30 तरी हांव वेट करता तितलें मागीर उठलें जाल्यार ताका लायता तेच्या नंतर ताका हांव लावचें ना जें कितें आहा पळय न्हू ताका फीड घालून म्हणल्यार फिडाचेरच काम जें आसा पळय तें चलयतलें रातचें तेज्या लेट ताका हांव दिना एक्चुली ताका हांव 9 म्हणल्यार बरयता बट आयज मातशें न्हिदलां न्ही तें म्हणल्यार पळयता 9:15 9:30 म्हणल्यार पळयता उठता जाल्यार नाजाल्यार ताका मागीर हेंच करतलें हांव तें दिवची ना जाल्यार आनी म्हाजी हालत पळय कितें जाल्या तें आनी खूब जाणां म्हाका विचारलें तुजे केस खूब कली कशें जाले काय म्हूण एक्चुली म्हाजे केस जे आसा पळय न्हू ते कलीज वेवी टायप बट हे जे तुमकां हांगासर दिसता पळय मुखार हे पळयात हांगासर हे सो म्हाजो न्ही पोस्ट पार्टम हेअर फॉल जो आसा पळय तो भरपूर जाल्लो तेच्या नंतर न्ही हे आतां रिग्रोथ जी आसा पळय न्हू ती केंसांक केल्या तुमी हांगासर पळोवपाक शकता कशें दाखोव तुमकां हांव आतां हे पळय सगळ्याक न्ही अशें करून हे केस जे आसा पळय न्हू ते रिग्रोथ आयले सगळे केस हे पळय सगळे वाटेच्या मुखारल्यान जो हेअर फॉल जातालो म्हाका सगळे न्ही हांगासर अशें करून केस जे आसा पळय म्हाजे गेल्ले आनी अशें करून काळी दिसताली हांगासर स्काल्प जो आसा पळय तो दिसतालो असो करून सो तें आतां न्ही एक मिनट हे पळय सगळे सायडीच्यान न्ही अशें करून म्हाका न्ही न्यू केस जे आसा पळय ते येयले हे पळयात सो ताका लागून न्ही ते मुखारच न्ही अशें करून कर्ल्स येता आनी असो एक हांगाच हें जावन उरता ताका लागून ते परत न्ही दिसना 4दां फोणी मारपाक पडटा केंसांक पळय
अशें ना कट केले आमी तशें कांय ना, न्यू ग्रोथ जी आसा पळय ती बारीक आशिल्ली तेन्ना ओके, आतां व्हड जाता जाता पळय तशें तशें तें मॅस दिसता. आनी तुमकां तर खबरच आसा हांव हिटाचो ट्रिटमेंट जो आसा पळय तो कांयच घेयना, म्हटल्यार स्ट्रेटनींग बिटनींग करना हांव केंसांक, कित्याक की लास्ट टायम जो म्हाजो हेअर फॉल जाल्लो पळय पोस्टमार्टम, विचारूं नाका. असो जर तुमी केंसां हात उडोवन आनी धायेके केस अशें करून हाती लागून येता, इतलो सामको म्हणजे सामको वर्स्ट हेअरफॉल जातालो म्हाजो. ताका लागून हांव भिवनूच आतां कांयच करना. हेअर ड्रायर सुद्दां रॅरली म्हयन्यान बसून न्ही 2-2 म्हयन्यांनी बीन एक एकदां एमर्जन्सी येयल्यारूच मारता, नाल्यार ना. सो आतां तें ऑड दिसता खरें, बट तें खड्डो दिसता परत हांगाचो तो स्काल्प जो आसा पळय तो दिसचे परत हें अशें करून मॅसी हेअर दिसलेलें बरें अशें म्हाका दिसता. सो हेजें जालें हांगासर जोन जें आसा पळय न्हू तें. आतां हांव जोन घेता, बाय मागीर उठ्ठा कशें कितें करता तें पळयता. ओके, सो तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तोवूय बी हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओज येवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळ्या तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हेजें जालें जोन. बाय म्हणटा रे कळ्ळें तूं. बाय न्हिदलां आतां पळोवया उठल्यार. म्हाका दिसना तें उठटलें म्हणून 9 जालीं आतां. एक 15-20 मिनटां पळयता, नाजाल्यार मागीर तेजें बीन जेवण पॅकअप. किचन क्लोज न्हू रे, किचन क्लोज.